हांव रावता नाशण्यां आनी म्हाज्या पळय घराक आतां कशी कितें उजो लागला तो म्हाकाय कांय खबर ना आनी हांव गेल्लो कामाचेर तेन्ना हांव येता म्हाका भावान फोन मारला आनी सांगलें कितें की तेंच्यांनी तुज्या हेका उजो लागता धुंवर येता म्हणून असो म्हाका सांगल्या उपरांत हांव येयलो तर पळयता जाल्यार भितर व्हडलो उजो लागला आख्खें हेका सगळे बेड काबार जाले सगळे सोफा सेट मागीर टीव्ही मागीर कबडीन सगळे कपडे जळोन गेल्यात माश्याचे सगळे आख्खे मोद्यार काबार जाल्ले आहा हे आतां कमीच ते कमी म्हाका 5 लाखांचे तरी हे आहा तुम्ही घरान सरकारान म्हाका कितें तरी हे येवन सरकारान हांगासर कितें तरी पळोवन तरी म्हाजें हें करपाचें घराचें कित्याक म्हाजे कडेन तशें कांय ना म्हाजे कडेन आतां कांय करपाचें हें ना आतां 5 लाख म्हटल्यार थोडे जाले ते आनी हें इतलें लुकसाण जालां ते म्हाका कांय करपाचें हें जावचें ना म्हाजे कडेन आतां आनी एका वटेन पावसूय पडटा कितें भांगर बिंगर कितें असलें बी भितर भांगर बीन कांय ना भितर भांगर तशें कांय ना भांगर आसा भितर म्हटल्यार भांगराचे आतां तितले कांय ना 1-2 वस्तू आसतल्यो भांगराच्यो म्हटल्यार तितल्या भांगराच्या हेका कांय जावंक ना म्हजें नांव कमलाकर नायक हांव एक्स मेंबर नाशनोया वांयगणवाड्या दिनेश पाटेकर हेका हो सकाळीं उठून आपल्या कामाक गेलो तेजी बायलूय गेली आनी तेजे भुरगे गेले म्हणटना ते दाराक लॉक आसले म्हणटा आनी खबर ना म्हाका तेकाय खबर ना कोणाक खबर ना कशें कितें हो उजो लागलो पयली तरी तेजे सगळे हांगासर सामान जावं वयले मोदेर फ्रीज आलमार टीव्ही हे सगळे तेजे डॅमेज जाल्ले आहा एक म्हाका दिसता 4-5 लाखाचो तेका लुकसाण येयल्लें आहा तेका तो सारको गरीब आहा आनी तेका सरकारान कितें तरी एक मदत करपाची आनी बरी एक फुडें सरून कितें तरी तेका एक मदत सरकारान करपाची 10 वाजून 52 मिनटांनी कॉल केले फायर कॉल राहुल सुभाष कॉल केले गणपतीच्या टेम्पला कडेन नाशनला घराक एक कितें उदक पेटलें म्हणून इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशनान आमचे ड्युटी क्रू एलोंग विथ फायर टेंडर आमी ते टर्न आउट केले आनी स्पॉटार आमी कितें पावन हांगा पळयले दिनेश पेटकर हाऊस नंबर 488 वांयगणवाडा नाचनला हेच्या घराक उदक पेटलें म्हणून इमिडिएटली आमी जे 2 होज जे आहा ते सोडले आनी फायर फायटींग ते चालू केले फायर फायटींग चालू केल्यान आमी जो घराक जो उदक पेटलेलो एकाच्या रुमाक तो आमी एक्सटिंग्विश तो केलो आनी हेच्या पयलीं जे लोकलान जो कितें व्हडलो पेटलेलो तेंच्यांनी कंट्रोल केलो आमी ते फायर फायटींग करता तेन्ना पळयले तेजे आलमारी बेड आनी बाकीचे ते कपडे जे थोडे कितें आहा ते जळेले आसा एज पर ओनर स्टेटमेंट ओनर म्हणटा आपले जवळ जवळ 3 ते 4 लाख रुपया लॉस जाला म्हणून तो एस्टिमेट केन्ना सबमीट ते करता तेन्ना एक्झॅक्ट कितें लॉस आहा ते कळटले कॉज ऑफ ताका भायर आमी विचारलेले तो म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्किट पण अजूनही केन्ना तातले तेन्ना रिपोर्टाचे सारकें कितें ते कळटले तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!